कलकत्त्याचे जे शिकपी डॉक्टर आहात त्याचेर अत्याचार जालो आणि ताका लागून आयज सबंद भारतभर सगळ्या डॉक्टरांनी निषेध व्यक्त केला आणि प्रोटेस्ट दवरला आणि त्या हितून गोंयानूय बीन प्रोटेस्ट चालू आसा. GMCच्या डॉक्टरांनी बीन प्रोटेस्ट काडला आणि सगळ्या डॉक्टरांनी ताका सपोर्टूय केल्लो आसा. हे हितून बाकीची जी हॉस्पिटलां आसा किंवा म्हापशाचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंयसरल्या डॉक्टरांनी OPD बीन सगळें चालू आसा कित्याक रुग्णांचे हाल जावचे न्हू ह्या हितून तेंच्यांनी काम चालूच दवरलां. म्हणजे पेशंटाक तपासप बीन सगळें ते डॉक्टरांनी चालू दवरलां पूण तेंच्यांनी उदक काळी पट्टी बांदून तो हे जे घटना घडल्या जे डॉक्टर चेडवाचेर जो अत्याचार जाला तेचो निशेध करपाक लागून तेंच्यांनी काळी पट्टी मारून त्यांनी निषेध केला. तसेच बाकीची हेर म्हापशाची जी प्रायवेट हॉस्पिटलां आसा त्या डॉक्टरांनी सगळ्यांनी असोच निषेध केला आणि असली घडणुके डॉक्टरां कडेन हेचे फुडें जावच्यो न्हू आणि जे कितें जालां तेचेर सरकारान खर कारवाई करची ही तेंच्यांनी मागणी केल्या आणि पट्टी काळी पट्टी मारून तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला. म्हापशेंचें नांव श्यामसुंदर पटेल स्टुडंट आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.